नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत असा गोमंतक टीव्हीन. आम्ही सध्या इफ्फीन असा इफ्फीची कवरेज करता आणि या इफ्फीन पद्मभूषण रवींद्रबाब केळेकर हांचेर एक डॉक्युमेंटरी असली, त्याची स्क्रीनिंग झाली आणि त्या डॉक्युमेंटरीचे प्रोड्युसर डायरेक्टर दिलीपबाब बोरकर आमच्या वांगडा आसात. आम्ही त्यांच्या वांगडा आणि त्यांची टीमूय आसा, त्यांच्या वांगडा आमी उलोवप करूया की कशी ही फिल्म करपाची सुचली किंवा ही डॉक्युमेंटरी करपाची सुचली. तर दिलीप बाब, तुमचे स्वागत असा आमच्या कार्यावळीन. सगळ्यात पयलीं सांगा की रवींद्रबाब केळकर एक यांच्या बद्दल सगळेच जण उलयतात. कोंकणी अकादमीन त्यांचेर डॉक्युमेंटरी केला, तरी आसतना तुमकां एक वेगळी डॉक्युमेंटरी करपाचें कशें कित्याक दिसलें? आज आमी गोंयचेर जेन्ना नदर मारतात तेन्ना गोंय खंयचे दिकेन गेलां तें आमकां आनी खंयचे दिकेन वता तें आमकां पळोवंक मेळटा. जें गोंय आमच्या पुर्वजांनी म्हणटकच शेणैगेबा म्हणात किंवा त्या उपरांतचे जे स्वातंत्र्य सैनीक आसात पळय ताणें आमचें गोंय पळयल्लें, जाचें सपन रंगयल्लें तें गोंय आज आमकां दिसना. आज गोंयचो सगळे कडेन विध्वंस जायत वता, गोंयची नितीमुल्य ना जावन वतात, गोंयकार मनीस सोंपत वता आनी गोंय आज गोंया भायल्या लोकां कडेन तांच्या ताब्यान वता आनी गोंयांत आमकां कॅसिनो मागीर वायट वायट गजाली सगळे तरेचे जे गजाली पळोवंक मेळटात. आनी ह्यो ज्यो गजाली पळय आसात ह्यो गजाली आमकां टाळपाच्यो आसात आनी ह्यो जर आमकां टाळटले जाल्यार कितें करूंक जर जाय जाल्यार जें भांगराळें गोंय म्हणून ज्या लोकांनी सपन पळयल्लें तांचे विचार आज लोकां कडेन पावोवपाची गरज आसा. आनी हे नदरेन म्हजे तकलेन कांय लोक आशिल्ले, तातूंत हांवें हे खेप रवींद्र केळेकार हें नांव हांव घेतलें. आतां रवींद्र केळेकार कोण हें सांगपाची गरज ना, कित्याक ताजी ती हाय टावरींग पर्सनॅलिटी आसा पळय ती लोकां मुखार पावूंक जाय आशिल्ली. रवींद्र केळेकारान गोंयांक पयलें ज्ञानपीठ हाडलें, रवींद्र केळेकारान गोंयांक पयलीं साहित्य अकॅडमी हाडलें. इतलेंच न्ही, गोंय जेन्ना महाराष्ट्रान मर्ज करपाचे विचार चलतालो तेन्ना ताणें लोकां मदीं जागृताय हाडली आनी गोंय सेपरेट दवरलें. तेच फ्रिडम फायटर आशिल्ले, एक गांधीवादी विचारवंत म्हणून ताका आज देश मानता. ताणें गांधीजी एक जिवनी हें गांधीचेर जिवन चरित्र बरयलें, तें ताका खास इंदिरा गांधीन बरोवपाक लायिल्लें आनी देशांतली ती व्यक्ती जी पयली व्यक्ती जाका ताणें हो मान मेळ्ळो. अशे तरेचे गोंय घडोवपा खातीर जे व्यक्तीन कितें कितें काम केल्लें तें आयच्या मुखावयले पिळगे मुखार वचूंक जाय. आनी ते नदरेन हांवें रवींद्र केळेकार जो स्वताक जिवन योग्य मानतालो ते तरेन हांवें तो एक विचार मांडलो आनी मुखार व्हरप कसो, कित्याक खंयचेय फिल्म करतलो जाल्यार खूब पयशे जाय पडटात. तरी लेगीत हांवें प्रयत्न करून हें फिल्म तयार केलें आनी ताका सहकार्य लाभलें तें म्हजे टिमीचें. तातूंत मुद्दम नांव घेवपा खातीर जाय तें म्हणल्यार म्हजो मित्र साईनाथ हांगा आसा परब, तो म्हजो DOP आनी त्या भायर तो एक उत्कृश्ट संकलक. ताणें ही जबाबदारी घेतली. मानसी दाऊस्कार हांगा आसा, ताणें खुबशे जबाबदारी हाजी घेतली. आनी एक गजाल सांगता, मायकल लोबो हो म्हजो व्यक्तिगत मित्र, ताणें म्हाका सांगलें की जर पयशांची बी कितें अडचण पडटा जावं तुका मुखार वचूंक जाय जाल्यार आपूण तुका मदत करतलो. अशे तरेन ताणें म्हाका सहकार्य केलें. ताका लागून ही डॉक्युफिल्म जावंक पावली आनी ताजें चडशें श्रेय हांव म्हाका घेना. हांवें फक्त स्क्रिप्ट तयार केली आनी कॉन्सेप्ट मांडलो, तें पुराय केलें आमच्या साईनाथ परबान आनी ताका म्हाका चड हाजें अभिनंदन करपाक जाय. हाजे परस चड तुमकां साईनाथ परब सांगतलो. साईनाथ बाब, दिलीप बाबान तुमची खूब तोखणाय केली. जेन्ना ही फिल्म करची, पद्मभूषण रवींद्रबाब केळकर हांचेर फिल्म करची किंवा डॉक्युमेंटरी करची अशें त्यांचा प्रस्ताव तुमच्या कडेन येयलो तेन्ना सगळ्यात पयलीं तुमच्या तकलेंत कितें विचार आयलो? रवींद्र बाबाचें थोडें साहित्य वाचलेलें, खोलायेन खबर नासली. कॉलेजीन आसतना हांवें घुसपल्लें जानवें म्हणून तेंचें एक पुस्तक वाचलें, पण तेन्ना तितकी अशी जिओ पॉलिटिकल आनी गोवन फ्रिडम स्ट्रगल वा इंडियन फ्रिडम स्ट्रगल, पत्रकारिता अशा विशयांची चडशी तितली खोलाय नासली. कालांतरान हळू जशें म्हजें काम वाडत गेलें तेन्ना खुबशे विशय हांवें हे केले, पण चुकोन म्हणा हांव ते कांयच तेंचे आनीक वाचूंक शकलो ना आनी ते हयात आसतना म्हाका ते मेळोंक शकलो ना. हांव तांकां ही म्हाका एक खंत कायम उरतली. एक दीस सरान म्हाका फोन केलो आनी सरान सांगलें अशें अशें आसा, ह्या वर्स हे 100वी तेंची जन्मतिथी सेलेब्रेट करता फूल वर्स, सो आपूण त्या निमतान आपल्या कडेन कांय आर्कायवल फुटेज आसा तांची, ती आपल्याक जॉयन करून एक फिल्म करूंक जाय अशें म्हाका दिलीप सरान सांगलें. आनी म्हाका दिसलें की खूब बरी संदी आसा परत ह्या मनशाची हे वाचपाक. सो हांवें सरा कडल्यान कांय पुस्तक घेवन वाचपाक सुरवात केली. सगळ्यान पयलीं पांथस्त वाचलें तेंचें. आनी तुमकां सांगता, हो मनीस
तेंचे विचार अशे आसा, हांव ताका व्हायरल म्हणटलो. तो तुमकां असो दसता तो सुटना. आनी 2-3 म्हयने हांव झपाटल्या गेला सारको जावन हांवें काम केलां. झपाटलो गेलो हांव सामको. हांव वाचीत सुटलो. वाचता वाचता तितलो हांव खोलायेन वचत रावलो. आनी ह्या मनशाचें आयुश्य अमेझींग दिसलें. सी कशें आसता जाणा, फिल्मांनी कशें आसता, आमी फिल्मां आमकां कित्याक आवडटा जाणा, प्रत्येक फिल्मान एक कॅरेक्टर कोण तरी असो आसता जो आमकां आमच्या सारको दिसता. लायक तुमी 3 इडियट्स पळयता, आमीर खान आमकां आमच्या सारको दिसता. मुन्नाभाई पळयता, तुमकां संजय दत्त आमच्या सारको दिसता. तुमी आनीक खंयच्या लायक इंग्लीश फिल्म पळयता, अवतार फिल्म पळयता, तितून ते स्ट्रगल करपी ते आपल्या सारके दिसता. सो हेका हिरो हे म्हणटा. सो हिरो आमी फिक्शनल तयार करता. आमचे कडेन गोंयांत एक खरो हिरो आसलो जेचो स्ट्रगल तुमकां स्वताच्या सारको दिसोंक लागता. म्हाका रवींद्र बाबाची एक गजाल सामकी आवडली, ती म्हणजे ते ड्रॉप आवट बाय चॉयस आसले. ते फॉर्मल तशें तेंच्यांनी एज्युकेशन घेवना, पण खऱ्या अर्थान शिक्षण म्हणजे कितें हें जर तुमी समजतले जाल्यार तेंचें आयुश्य तुमी पळोवंक जाय. त्या मनशाचो इतको प्रभाव पडटा. तेंचें ज्ञान मेळप म्हणल्यार कितें, ज्ञानपीठ तांकां बेश्टोच दिवना, ज्ञान मेळप म्हणल्यार कितें हें ह्या मनशाचें आयुश्य पळयत जाल्यार कळटा. सो जेन्ना सरान म्हाका ही जबाबदारी दिली तेन्ना म्हाजे तकलेन इतको लोड येयलो. म्हाका फर्स्ट टायम पॅनीक अटॅक म्हणून कितें तो हांवें अनुभव केला. लिटरली डॉक्टराक आपोवचो पडलो असो हांवें अनुभव केला. पण इट वॉज व्हेरी फ्रुटफूल. म्हणजे कितें जाता जाणा, जेन्ना तुमचे कडेन खूब कितें कितें आसता न्हू, तितूनच्यान गाळून 1 वराचें फिल्म तयार करप आनी तितूनच्यान तो रिजल्ट काडप जो एक मनशाचेर प्रभाव घालतलो, ही खूब व्हडली जबाबदारी आसता. सो हांव प्रचंड भिल्लो, खरें सांगता तुमकां. हांव इतको प्रेशरान आसतालो, म्हाका न्हिदूच पडनासली. ऑलमोस्ट 6-7 दीस हांव असो रात दीस म्हणटा तसो जागोन हांवें ते जॉयन करपाचो प्रयत्न केला. रिजल्ट म्हणून हांवें कितें केलें, चॅक करपाक लागून फिल्म कंप्लीट जातकीर हांवें म्हजो जो 11th स्टँडर्डाक शिकपी चेडो आसा ताका दाखयलें फिल्म. आनी म्हाजी 75 इयर्स ओल्ड आवय आसा, तिका दोगांयनी बसयली वांगडाच आनी दाखयली. आनी पळयलें की ह्या दृश्यांचो तेंचेर कितें इम्पॅक्ट पडटा. सो म्हाका एक जाणीव जालें की 1 वर सोंपो पर्यंत ती खुर्चे वयली हालोना, ती बसून आसली. आनी आईचे प्रश्न वेगळे आसले आनी म्हज्या चेड्याचे प्रश्न वेगळे आसले. म्हजो चेडो तर तो रवींद्र बाब वाचपाकूच ताणें सुरवात केली. आई म्हाका एकच म्हणलें की आरे हो कितें असो कितें हो मनीस, सगळी भाटां बेसां दिवन उडयली. हेजी बायल केन्ना मंगळसूत्रच घाली नासली, तिच्या खातीर हे शॉकात गजाली आसल्यो. सो तिकाय हांवें मागीर थोडक्यान त्या मनशाचें लायफ सांगलें. सो आतां म्हाका अशें दिसता की जशें सरान म्हणलें की विदावट मनी फिल्म जायना, ही 100% खरी गजाल. पण हांव सर ताका थोडी एक गजाल जोडटां, विदावट पॅशनूय फिल्म जायना. इट इज लायक बिस्कीट जशी च्यान बुडयतकीर ताका रूच येता न्हू, तशेंच जो मेकर आसता फिल्माचो न्हू ताका ते च्यान बुडचो पडटा. सो म्हाका सराच्या बऱ्या हितून म्हाका ते च्यान बुडपाक मेळ्ळो आनी तो फ्लेवर म्हाका मेळ्ळो. सो म्हाज्या लायफाचो एक पीस खूब सुंदर करून उडयलो ह्या फिल्मान. आनी हांव ताजें श्रेय सगळें दिलीप सराक दिता. इच्छा आसा की हे फिल्म प्रत्येक गोंयकारान पळोवचें, प्रत्येक शाळेन वयचें, प्रत्येक कॉलेजीन वयचें, प्रत्येक भुरग्यान पळोवचें. आनी हांव त्या दिसा सक्सेसफूल म्हणटलो जर तुमी हे फिल्म पळयता आनी तुमकां रवींद्र बाबालें एक सुद्दां पुस्तक वाचूनशें दिसलें न्हू, दॅट वील बी द सक्सेसफूल डे ऑफ फूल आमच्या प्रोडक्शना खातीर. दिलीप बाब, म्हाका विचारपाचें आसा की रवींद्र बाब केळकर ज्ञानपीठ पुरस्कार, तेंचें व्यक्तिमत्व व्हडलें, तेंचे विचार व्हडले, हे सगळे एका वरान म्हणजे तुमी रायटअप केला, स्क्रीन प्ले बरयला, तो एका वरान बसप कितलें डिफिकल्ट जालें तुमकां? तांचें जिवनूच म्हळ्यार एक विचार. जशें आमी गांधीजीक एक विचार मानतात, तसो रवींद्र केळेकार हो एक स्वता एक विचार. आनी ताणें आपल्या जिवितांत इतले विचार मांडलेत की ते एका वरा भितर दवरप शक्यूच नाशिल्लें. तरी पूण आमच्या मुखार प्रस्न पडटालो खंयचो विचार दिवप. आनी हातूंतल्यान जें जितलें पळय आमकां चड म्हत्वाचें दिसलें, म्हणजे सगळेंच म्हत्वाचें आसा, पूण चडान चड आतां आमी हें करतात की आमी दूद तयार करून ताजे साय काडटात आनी मागीर घोटून हें करतात. तातूंत खंयचें हें करप, केन्ना केन्ना तातूंतले भितर ताक आनी उदकूय इतलें म्हत्वाचें आसता. पूण कितें घेवप ह्या इतलें हातूंत. तरी पूण एडिटर हो फिल्मांतलो खूब म्हत्वाचो आसता. म्हजे कडेन स्टॉकान खूब फुटेज आशिल्ली, तातूंतल्यान कितें घेवप, खंयचें घालप, हें सगळें काम एडिटराचें आशिल्लें. आनी साईनाथान तें बेस बरें केल्लें आसा. पूण जो मटेरियल म्हजे कडेन आसा तो मटेरियल जर पळयत जाल्यार तातूंतल्यान आनी 1 वराचें फिल्म जावंक शकता, जो तितलेंच पावरफूल जातलें अशें. म्हाका एक सांगा साईनाथ बाब, सरान आतां सांगितलें की आनीक फुटेज आसा. आतां डॉक्युमेंटरी काडली, आमकां रवींद्र बाब केळेकराचेर फिचर फिल्म पळोवपाक मेळटलें?
म्हाका खूब इच्छा आसा जर करूंक मेळटा कित्याक न्हू इट इज लायक खूब मोटिवेशनल पिक्चर जावंक येता जितून फिल्म करपाक एक कंटेंट लागता ती एक प्रेरणा मेळपी कितें तरी हें आसूंक जाय आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें स्टोरीन आसता तो संघर्श आमकां फिल्मा कडेन बांदून दवरता खंयच्याय जर तुमी फिल्म पळयत न्हू तितून एक संघर्श जायच जर संघर्श ना न्हू हिरो उबो रावना आनी रवींद्र बाबाचें लायफ अशें आसा तें लायफ म्हणल्यारच संघर्श तेणें केन्ना सारकी नोकरी करूं ना तें मनीस ध्येयान एक झपाटल्या सारकें तेणें काम केलां आनी एक अशें कितें करून दवरलां तें जस्ट एक मनशाक प्रभावीत करिना तर लाखो मनशाचेर ते प्रभाव घालता म्हाज्या कोतान दीस इज रियल हिरोइजम सो अशा मनशाक जर आमी कितें म्हणटात एक फिचरान जर हाडपाचो हें करीत न्हू इट वील बी अ ग्रेट थिंग जर आमकां सपोर्ट मेळटा जाल्यार वी वील लव टू डू अ रवींद्र केळेकर फिल्म थँक्यू व्हेरी मच तुमच्या दोगांचे तर हे असले रवींद्र बाब केळकराचे डॉक्युमेंटरी करपी प्रोड्युसर डिरेक्टर दिलीप बोरकार आणि DOP एडिटर साईनाथ परब तेंच्यांनी एक खूब बरो विचार मांडला आमच्या फुड्यान आनी असे विचार जे आसा आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले तुम्ही पळयत रावत गोमंतक TV. माझ्या वांगडा कॅमेरा पर्सन हर्ष नळेकर सोबत हांव विनायक सामंत पणजेच्यान थँक्यू